नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामगाचे उकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अतिप्ती काकोडकरांच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। भारतीय पंगडान 12 वर्सां उपरांत जिखली चॅम्पियन्स ट्रॉफी। दुबय जाल्ले फायनलीत न्यूझीलंडाक 4 विकेटींनी दिली मात। कुंकळ्ळे नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस सुवारीस जाल्यार साज उदेदी आरएल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक आयलो वेचून आयतारा जाल्ली पोटवेंचणूक। सदांच देवाची श्रद्धा सांबाळून दवरून करची उदरगत म्हणटा ब्रह्मेशानंद स्वामी। बायणा जाल्ल्या आध्यात्मिक महोत्सवात देव खापरेश्वराच्या विशयाचेर उक्तायले मत। म्हादयचे 3.9 टीएमसी उदक घुंवडावपाची कर्नाटकाची तयारी। उदक घुंवडावपा खातीर कर्नाटक सरकारान अर्थसंकल्पात केल्या आर्थीक तजवीज। घुवळे वखद तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग चिंतेची गजाल। फाटल्या 6 वर्सांत घुवळे वखद तस्करी प्रकरणातल्या 941 केशीत 814 तरणाट्यांचो आस्पाव। आणि फाटल्या 3 वर्सांत सरकारान गोशाळांचेर मोडल्यात 51.90 कोटी रुपया। गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय जाल्या वाड। गोरवां बेवारस सोडू नाकात, रस्त्या कुशीक प्लास्टिकात उडोवं नाकात जेवण खाण। पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक नितीन नायकाचें आवाहन। आता खबरो विस्तारान। टीम इंडियन फायनलीत न्यूझीलंडाक 4 विकेटींनी हारयत चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखली। दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जाल्ले फायनलीत भारतान 49 ओव्हरींनी 252 धांवड्यांचे टार्गेट पुराय केले। कॅप्टन रोहित शर्माचें हें दुसरें जेतेपद जावन आसा। फाटल्या वर्सा जुनात जाल्लो T20 वर्ल्ड कपूय ताणें जिखिल्लो। न्यूझीलंडा आड फायनलीत कॅप्टन रोहित शर्मान 76, श्रेयस अय्यरान 48, के एल राहुलान नाबाद 34 आणि अक्षर पटेलान 29 धांवड्यांचे योगदान दीत भारताच्या जैतांत महत्वाचें योगदान दिलें। बॉलिंगेंत वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादवान दरेकी 2 जाल्यार मोहम्मद शमी आणि रवींद्र जडेजान एक विकेट घेतली। कुंकळ्ळे नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस सुवारीस आणि साज उदेदी आरएल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेचून आयलो। कुंकळ्ळे नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि साज उदेदी आरएल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा वेचणूक जाल्ली। नगरसेवक राहुल देसायाक मरण आयिल्ल्यान कुंकळ्ळी नगरपालिकेत नगरसेवकाचे एक पद रिते आशिल्ले। तशेंच साज उदेदी आरएल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2च्या पंच वांगड्याक काकराच्या दुयेसान मरण आयिल्ले। ताच्या मरणाक लागून हे पद रिते आशिल्ले। ह्या दोनूय जाग्यां खातीर आयतारा पोटवेंचणूक घेतली। कुंकळ्ळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस सुवारीस आणि साज उदेदी आरएल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेचून आयलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। देव खापरेश्वराचो विशय भक्तांनी बऱ्यापैकी लावन धरलो। सदांच देवाची श्रद्धा जी आसा ती सांबाळून दवरून उदरगत करची अशें वक्तव्य ब्रह्मेशानंद स्वामीन केले। वास्को बायणा जाल्ल्या आध्यात्मिक महोत्सवा उपरांत ते उलयताले। देव खापरेश्वर देवस्थानाच्या बाबतीन माझे अशें म्हणणें आसा की हो विशय जो आसा तो बऱ्यापैकी त्या भक्तांनी उखलून धरला किंवा उखलून धरला आसा। खंयच्याय आमच्या गोंयच्या खंयच्याय मनशाक तुमी पळयले आसतले की ताका आपले देव जे आसा ते खंयच्याय पातळीचेर वचून प्रेम करपाचे आसता आणि तांकां प्रेमाळच ते सगळे देव देवता। आणि हे सगळे देव देवता जे आसा तांकां आमकां अशें म्हणपाचें आहा की हे सगळे देव कशे आमी पळयतात, तेंची स्थापना किंवा तेंची स्वताची जी की निर्मिती जी आसा ती कशा पद्दतीन जाल्लेली आसा तेचेर आमी ह्या सगळ्या विशयाक जे आसा तेचे चिंतन म्हणून करपाची गरज आसा। जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा तर ते कोणाच्या तरी डेव्हलपमेंट जेन्ना विशय येता तेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या खातीर आमी केन्ना कशें पळयपाचें तर दोळसपणे पळोवपाची गरज आसा। आमचे देवदेवतान आमकां तेंय सांगलां की पळयतना उगड्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय म्हणून। आमची श्रद्धा सांबाळून दवरून आमचे डेव्हलपमेंट करपाची जी कितें आमची जी कुवत आसा ती आमी सगळ्यांनी मेंटेन करपाची गरज आसा हें म्हाका दिवपाचें आहा म्हणटा। शास्त्रीय दृश्टिकोन जर पळयलो जाल्यार खंयचोय राखणदार जो आसा, खंयच्योय सीमा ज्यो असतात त्यो सीमा जशे तुम्ही व्हडल्यो करतात तसे ते देव जे आसा पळय तेतूंतले ब्राह्मण जे आसा ते सगळे त्या प्रमाणे शिफ्ट जातात आणि त्या प्रमाणे आपले क्षेत्राचे रक्षणही करतात।
गोंयांत घुवळे वखदां तस्करीची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. फाटल्या 6 वर्सांत गोंय पुलिशेच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडान 941 कागाळी नोंद करून 1099 जाणांक अटक केली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार चडशा केशींनी तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें दिसून येता. घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत तरणाट्यांचो आस्पाव ही चिंतेची गजाल जावन आसा. गोंयांत घुवळी वखदां तस्करीची वेगवेगळी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. फाटल्या एका वर्सात जाल्यार 9.81 कोटी रुपयांची 275 किल घुवळी वखदां जप्त केली. 2019 ह्या वर्सा 219 केशी नोंद जावन घुवळे वखदांची तस्करी करपी 242 जाणांक धरले. हातूंत 2 सात पिरायेच्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. 2020 ह्या वर्सा 148 केशी नोंद करून 177 जाणांक अटक केल्ली. 2021 ह्या वर्सा 121 केशी नोंद करून 138 जाणांक अटक केल्ली. 2022 ह्या वर्सा 154 केशी नोंद करून 189 जाणांक अटक केल्ली. तशेंच 2023 ह्या वर्सा 140 केशी नोंद करून 165 जाणांक अटक केल्ली. हातूंत एका सात पिरायेच्या तरणाट्याक पुलिशेन घुवळी वखदां तस्करी प्रकरणांत धरिल्लो. 2024 ह्या वर्सा 159 केशी नोंद करून 188 जाणांक अटक केल्ली. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी विचारांत घेतली जाल्यार घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणांत अटक केल्ल्या मदीं चडशे तरणाटे आशिल्ल्याचें दिसून येता. घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणां 2019 ह्या वर्सा 219 केशी 242 जाणांक धरले. 2020 148 केशी 177 जाणांक धरले. 2021 121 केशी 138 जाणांक धरले. 2022 254 केशी 189 जाणांक धरले. 2023 140 केशी 165 जाणांक धरले आनी 2024 159 केशी 188 जाणांक धरले. आमी फाटले म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं हें सांगता की ड्रग्स आर नो लॉंगर जस्ट इन्फेक्टेड बीच लायन टुरिस्ट लायन. ड्रग्स हॅव रीच सिटीज, लोकल होम्स, schools and colleges. And if you really see, the biggest consumer of ganja, hashish, which is hash, today, charas म्हणटा तो, is and hydroponics is a young one. And fact that yesterday 10-12 कोटी worth तो एकला पळय. It is not for consumption of just the tourists. It is for local consumption also, and that is what is alarming. That if we don't, not just policing, but also, we don't sensitize youngsters what drugs can do, but it can be a worse situation over a period of time. So तुम्ही awareness जावपाक जाय म्हणटात. One is arrest, confiscation and awareness. It's a combined process. All of us should take the responsibility. Okay. And I think for the first time we have seen ANC doing a good job. Okay. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तका सावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानात वाड चालूच आसा. 9 ते 11 मार्च ह्या काळात गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाणे 3 दीस खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाका लागून मार्च म्हयन्यांतल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे ह्या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले. शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले. पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला. फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचें. उदक पिवचें. भायर सरतना सुती कपडे घालचे. वतात वतना तकली दाबची. अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप. सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
दाण्यार सांगेवेल्या थळावणी चिल्ड्रन्स पार्कात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची स्थापना करपाक खर विरोध केलो. दुसऱ्या खंयच्याय सुवातीर महाराजांची स्थापना करची आमची कसलीच हरकत ना, मात ह्या सुवातीचेर स्थापना करपाक आमचो विरोध आसा. तशेंच नगरपालिकेन लोकांक विश्वासांत घेवन निर्णय घेवचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयकलो शिवाजी पुतळो नीव घालपाचो अशें म्हण आयकलो, पूण ती आमगे इगोर्ज आहा न्हू क्रिस्तांव धर्माची, ती तेजे मुखार आहा तो लागींच आहा. फडल्या सायड म्हणटा एक 100 मिटर्सां भितर आहा म्हणटा, म्हणजे डिस्टन्स 100 मिटर अशी आहा म्हणटा. इवन ती बंद जावं कित्याक हालीं पुतळ्या लावन कित्याक हिंदू लोक येतले आनी तेंका कितें फुलां बिलां घातले आनी थिंग रस जातली, जावं आमगे थिंग कॅथलीक मिस्तांव वयतले, पण सगळे म्हणजे मॅच जातले सगळे. त्या वर्सा तेणें तो प्लेस तो सोडून दुसरें गायलें म्हाका चड बरें आहलें दिसता. एक बस स्टँड आहा थिंग एक सेंटर आहा पळय, आमी फ्लॅग बीन सोडयताय म्युन्सिपालिटीचो, थिंग घाल कोणाक प्रॉब्लेम ना, कित्याक जाय जाणां आमी उलयताय. सेंट्रल गायल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा, पण पळोवपाक बरो दिसतालो कोण बसर तेंका शिवाजी बस स्टँडार अशें एक हें दिसतालो. दुसरी मागीर तेज्यान आयल्यानूय एक प्लेस आहा थिंगाय घालपा जाता तो, कित्याक आमी आतां इतलीं वर्सां आतां हांव हिंगा तुमगे हिंगा जाल्लो दाण्यारूच, म्हणल्यार आमी क्रिस्तांव भाव जावं हिंदू भाव जावं आमी कॅथलीक भाव बरें एकवटान केलें, केन्ना डिस्टर्बन्स म्हणल्यार जालें ना. म्हणजे कोण तरी आतां क्रिएट करपाक सोदता अशें दिसता प्रॉब्लेम आमचे भितर. आमगे कावन्सिलरान आमकां क्वेश्चन करपा जाल्लो की जें तेणें डिसिजन घेयलां इन म्युन्सिपालिटी तें आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवन तें कित्याक विचारलें ना. सो जेन्ना तेका प्रश्न केलो की तुवें लोकांक कितें विचारला, तेणें आमकां एन्सर दिली की आपूण प्रत्येका दारांनी वचपाक शकना म्हण आपूण, आनी विचारपाक गरज ना, इम्पॉर्टन्स ना म्हण, हें व्हडलेंच मॅटर ना. म्हण आमकां हो व्हडलें मॅटर दिसता, कित्याक फाल्यां सकाळ कितें प्रॉब्लेम क्रिएट जावचे न्ही पयलीं तेजें सोल्युशन काडटें बरें, कित्याक फाल्यां सकाळ भितर लफडी नाका तें. कसली लफडे म्हणटा कित्याक लागून? फाल्यां पळय कितें आयज गोंया आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें चल्लां तें, आनी गोंय कितें आख्ख्या इंडियेक कितें चल्लां तें आमी पळयलां, कशें कम्युनल डिस्टर्ब कशें चलता तें. सो आमी आमकां सुसायड बॉम्ब कित्याक दवरया, कित्याक करया तें बेश्टें. फक्त आमकां अपोज कांयच ना. आमी शिवाजी महाराज आमी शिकले, हांव शाळेंत शिकलो मनीस, आनी हांव मराठीन सांगपाक जाता, आम्ही पण या शाळेमध्ये शिकला आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हाला शाळेमध्ये शिकवला आहे. तो कोण होता, तो कसा होता, तो वॉरियर होता, सगळं आम्हाला माहीत आहे. आणि त्याका लागून आम्ही शिकलो आणि शिवाजी महाराज कितें आमी जाणाय. बट जी प्लेस पळय ते सिलेक्ट करता की फाल्यां सकाळ बेश्टें लफडी जावपाक नाकाय तें. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. गोशाळां खातीर सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51.90 कोटी रुपया खर्च केल्यात. मजगतीं गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यांतूय वाड जाले. नेमकें कारण कितें पळया पुराय बातमी. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर व्हेल्ल्या गोरवांचें संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यांत गोशाळा तयार जाल्या. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार वट्ट 51.90 कोटी रुपया सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्या. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा, जातून 4,245 परस मायज गोरवां आसात आनी सगळ्यांत कमी म्हळ्यार 7 गोरवां सांकवाळच्या गोशाळेंत आसात. तेच प्रमाण गोशाळा उबारपा खातीर 25 चौखण मिटर इतली सुवात आसा सबसक्तीची. तशेंच दर एका गोरवां फाटल्यान 5.5 मिटर इतली सुवात गोरवांच्या देखरेखी खातीर आसपाक जाय अशें पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायक हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या 8 गोशाळा आसा. गोमंतक गोसेवा महासंघ मये हो सगळ्यांत व्हडलो, हेतूंत सादारण 4-4.5 हजार गोरवां आसा. म्हणजे 22-23 14 कोटी मेळ्ळा, 23-24 26.72 कोटी आनी ह्या वर्सा 10.80 कोटी आमकां आमी अनुदान हे 8 हांकां मेळून वेगवेगळ्या पद्दतीन दिल्लें आसा. फाटल्या 3 वर्सांत कितली निधी दिली. गोमंतक गोसेवा महासंघ मये दिवचल ही गोशाळा 4,245 एकूण गोरवां, 1,439 गोरवांक फाटल्या 3 वर्सांत मरण, 40.25 कोटी रुपयांची निधी. ध्यान फाउंडेशन गोवा चॅप्टर जामावले आनी कितला. एकूण गोरवां 708, 348 गोरवांक मरण, 6.78 कोटी रुपयांची निधी. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय, एकूण गोरवां 435, 102 गोरवांक मरण, 3.25 कोटी रुपयांची निधी. लिव्ह सिनर्जी सावय बरें, एकूण गोरवां 11, 17 गोरवांक मरण, 23.15 लाख रुपयांची निधी. वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा शिवोली, एकूण गोरवां 50, 5 गोरवांक मरण, 56.20 लाख रुपयांची निधी. शंखवाळी तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट साकवाळे, एकूण गोरवां 7,
शून्य गोरवांक मरण 4.38 लाख रुपयांची निधी. कामधेनू गोरक्षक संस्था काणकोण एकूण गोरवां शून्य गोरवांक मरण 17.98 लाख रुपयांची निधी. ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर एकूण गोरवां 54, 61 गोरवांक मरण जाल्यार 33.3 लाख रुपयांची निधी सरकारान दिल्या. गोरवांच्या मरणांचे प्रमाण वाडलां. गोरवांक अपघातात सापडून मरण येता वा रस्त्या कुशीकचे प्लास्टिक खाल्ल्या कारणान ती मरण पावतात. देखून गोरवांक बेवारस सोडचे न्हय, कारण गांवठी गोरवां पोसपा खातीर सरकार दर दिसाक एका गाये फाटल्यान 80 रुपये दिता. हाचो लाव लोकांनी घेवचो अशें आवाहन संचालक नितीन नायक हांणी केलें. 2 रिजन आसा. एक म्हणजे एक्सिडेंट केस जावन आयिल्ले आसा तेजी आमी ट्रिटमेंट करता, पूण कितें आसा चड इंजुरी उरत आनी कितें इन्फेक्शन उरत या मेजर एक्सिडेंट जाल्ले उरत जाल्यार ती एक मरता. दुसरो हे गोरवांच्या पोटान प्लास्टीक आसता, सो तांकां इम्पॅक्शन म्हूण जाता. सो तांची जीर्ण जावपाची जी प्रक्रिया आसा ती मंद जाल्ली आसता. सो तेजे लागूनय हो प्लास्टीक एक मेजर इश्यू फॉर डेथ. म्हणजे गोरवां आसा हेचो मेन कारण म्हणजे बरेचशे लोक जे स्किमी अंडर आपली गोरवां जी पोसता ती भाकड जातकच ती रस्त्यार सोडटा. सो हे एक म्हणजे स्टॉप जावपा जाय. ह्या स्टॉप जावपा खातीर सरकारान आनीक नवीन स्कीम आतां रिसेंटली लॉन्च केल्या. तेतू अंडर तुमचे कडेन सपोज गांवठी गोरवां आसा जाल्यार त्या गोरवांक आमी घरान पोसपा खातीर 80 रुपया प्रत्येक दिसा फाटल्यान दिता. सो लोकांनी हेजो लाभ घेवन आपली जी गांवठी गोरवां आसा ती घरान पोसपाक सुरवात करपाक जाय. प्लस लोकांनी रस्त्यार जें प्लॅस्टिकान जेवण घालून जें उडयता तेचो सारको विल्हेवाट लावपा जाय, जेणे करून ही जी रस्त्यावयली गोरवां आसा ती खावन तेंच्या पोटान प्लॅस्टीक वचपा जायना. आणि तशेंच खातीर आतां एक मेलेले मरण हय गोरवां मरता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वेल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आसा. शिगम्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केल्ली अर्द पाळूंक ना असो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केला. जाल्यार आमी शांतिकायेन उत्सव मनयतात, कोणी आडमेळ हाडची न्हय अशें भिकू धुळापकर आनी कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वयल्यान वाद निर्माण जालो. देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आशिल्ल्यान शिगम्या वयल्यान गांवांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी ऑर्द जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. मात कांय ग्रामस्थांनी शेनवारा राती देवळा कडेन ढोल वाजयल्ल्यान हो वाद निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. देवस्थानाचो मुद्दो कोर्टात आसतना गांवांत तणाव जावचो न्हय म्हणून जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्द पाळी नासतना भिकू धुळापकर आनी कांय सदस्यांनी शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केलो. आतां आमचो शिगमोत्सव सुरू जावपाचो आसा, चालू आसा. तेमचे काल मनीस वारी म्हणून आमची नमन जालें आनी हेच्या संदर्भान आमकां एसडीएमान एक मिटींग आपयल्ली आनी तितून मिनिट्स बरयले गेले की तितून जर तुमचे जर कितें डिस्प्यूट जर आसा जाल्यार हो शिगमो करप ना. पूण एक काल असो इन्सिडंट जालो की काल ती आमची ऑपोजीट पार्टी आसा भिकू धुळापकर आनी तेजे ग्रूप बाकीचे तेंचे सगळे आमी नांवां थोडी मेन्शन केल्ली आसा. तेंच्यांनी काल शिगमो करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी आमचो हे सगळे लोक जे आसा तांकां फूल ताका ओपोज आसा. आनी त्या हितून मिनिट्सान थोडे बरयल्ले आसा की जर तेजे कोणाचे जर ओपोज आसा जाल्यार तो शिगमो करप ना. आमी ह्या निर्णयाचेर ठाम आसा, कारण आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना. लॉ एंड ऑर्डर आमकां हें करपाचें ना. आमकां गांवांत पीस आनी हार्मोनी जाय. कायदो देवस्थानाचो चलता आनी देवस्थानाची एफेर्स देवस्थानान मेंटेन करून जाय. रेग्युलेशन आनी मानता पळय तो कायदो तेजे अंडरूच येता ते आनी तेजे अंडरूच चलोंक जाय हे. आनी आमी रजिस्टर महाजन आसल्या कारणान आमकां अधिकार आतां हे सगळे कार्य करपाक महाजनांनी करपाचें जो पर्यंत कमिटी येयना. आमी शांतिकायेन नम वाजयल्ली. राती देवळा कडेन कसलोच वाद जावंक ना. वाद जालो तो भायल्या रस्त्यार जालो अशें भिकू धुळापकर सांगता. आमी शांतिकायेन उत्सव साजरो करतात. कोणी कसले बंधन हाडिनासतना मिळून मिसळून उत्सव साजरो करपाक जाय अशें कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. एसडीएमा कडेन मिटींग जाली. ते मिटींगेक सांगलें आमकां जर तुमी झगडी करी जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली तुमकां ह्या लागतलो आनी एरेस्ट जातले म्हणून तुमी. म्हणून जेन्ना आमी देवा कडेन केल्ले पळय तेन्ना आमी णव वाजयली रवळनाथाच्या देवळान, तेन्ना आमकां कांयच टेन्स येवना. सातेरीच्या देवळान वाजयले आमकां कांय टेन्स येवना. आनी जो पळय कितें इन्सिडेंट काल दाखयला न्यूजार तो सगळो रस्त्याचेर आसा तो पयस आसा तो, म्हणजे देवळाच्यान 100 मिटर पयस आसा तो. आमी पॉलिसीक वार्षिक म्हणजे ते वार्षिक आमी पॉलिसीक प्रोटेक्शन मागता, मातशें पॉलीस प्रोटेक्शन दवरचें म्हणून.
आनी SDMाकूय कळयता आमी, तशें आमी तांकां कळयलेलें आनी पॉलिसीकूय कळयलें आनी SDMाकूय कळयल्लें. आज म्हणल्यार आज रवळनाथाच्या देवळान आमी तरंग ओपन करतले, म्हणजे उबें करतले आनी सातेरीच्या देवाचे उबें करतले. बोवाळ जावपाचो शक्यता आसा म्हणल्यार लोक कशें मस्तेपणां करीत सांगून वचत. आतां ते ग्रुपूय येवन थंय मस्तेपणां करूंक शकता, हांगा येवन मस्तेपणां करूंक शकता. नाश जावपाचो संभव आसा. एक सायडूच मस्तेपणां चल्ले, फक्त एक सायड मस्तेपणां, दुसऱ्या सायडीन मस्तेपणां ना. इनवॉल्व जावं येता. आतां आमी सगळे अधिकार कोणाक मेळटा? कोण ढोल वाजयता, कोण नाचता, कोण ताशे वाजयता, ते तेंच्यांनी करूं येता. ते कोणाक बंधन ना. आतां म्हणजे आमी तरंग उबें केलें म्हणजे ताका आमी फुलां घालता, तेंच्यांनी येवन फुलां घालूं येता. आमी तांकां कोणाक आडवयना. ओके, आमी तांकां कांय म्हणूंक ना. तांकां आमी आमच्या मदीं यो म्हटलें, तुमी जाय तशें नाचा, पूण ते नाचोंक सोदिना. ते आमकां करीत नाका म्हणटा आनी आपणाय करूंक सोदिना. सो आमी कितें मागता, आतां आमचे आतां 4-5 दीस शिगमो चलतलो. सो आमी इतकेंच मागता, आमी कोणाच्या वाटेक वयची ना, आमी काय बोवाळ करची ना, आयज पर्यंत केन्ना करूंक ना. सो तशें आमी बोवाळ करची ना, पूण कोणें आमच्या वाटेक येवचें न्हू, आमकां कोणी त्रास करचे न्हू. आनी जर तेंच्यांनी कितें केलें सुद्दां वायट, तांकां गोवोरमेंटान पळोवन घेवचें, तांकां ऑफिशियल अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवन घेवचें, ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. विनायक सामंताचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भविष्यात वेली साखळीच्या लक्ष्मीनारायणाच्या देवळाक आकर्षक पर्यटन थळ म्हणून नामना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयतारा श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक हाजेरी लायले उपरांत मुख्यमंत्री उलयले. नावेली ग्रामस्थांच्या वतीन लक्ष्मीनारायण टेम्पल नावेली हे मूळ ग्रामस्थ मंदिर आज नावेलीतल्या प्रमुख पंचायत आणि देवस्थान समितीन हे एक युनिक टेम्पल गोंयांत बांदलां. आमी ताका म्हणटा की वीच इज हिमाडपंथी स्टोन घेवन तांच्यांनी पूर्णता हिमाडपंथी स्टोन, खंयसरूच कॉन्क्रीटचो वापर न करता, खंयसरूच सिमेंटाचो वापर न करता अशा पद्दतीचें जें टेम्पल बांदलां. हांव खरोखरूच पयल्यान पयलीं तांची देवस्थान समिती आनी ग्रामस्थ हांचे सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ह्या युगांत अशा पद्दतीचें देवूळ बांदप हें खूब कठीण आनी तरी सुद्दां तांच्यांनी लक्ष्मीनारायणाचें त्या टेम्पल हांगासर बांदलें. त्या बद्दल खरोखरूच हांव मना पासून गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता. दुसरी गजाल, फाटले गेले 4 दीस कंटिन्युअसली तांचे मुर्ती प्राण प्रतिश्ठान उत्सव सुवाळो ते मनयता. ह्या उत्सव सुवाळ्यात नावेली आनी पुराय परिसरांतले गोंयभरांतले लोक येवन दर्शन घेवन येयले. आज मुख्य सुवाळो जो मुळात प्राण प्रतिश्ठान करपा खातीर नाशिक हांगासरले दत्त महाराज संप्रदाय मठांतले गुरुजी हांगासर येवन तांच्यांनी प्राण प्रतिश्ठान आनी कलश प्रत्यारोपण हे केलें. खरोखरूच एक भाग्य म्हाकाय लाभलें. प्राण प्रतिश्ठान सोहळ्यात भाग घेता आसतना मनाक खूब आनंद आनी सूख आमी म्हणटा ते प्राप्त जालें. हांव पुराय समेस्त नावेलींतल्या गांवांतल्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी गोंय सरकार सातत्यान स्पिरिच्युअल आनी टेम्पल टुरिजम प्रमोट करपाचो सातत्यान आमी सदोदीत प्रयत्न करता. ह्याय देवस्थानाक सरकाराच्या आमच्या वतीन जें सहकार्य जालें तें सहकार्य आमी केलें. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीच्या ज्या ज्या शक्य आहा त्या त्या ठिकाणी आमी सरकारच्या वतीन सहकार्य हें सदोदीत करीत आयिल्लें आहा, करतले. आनी मेन रोडाचेर टेम्पल आसल्या कारणान म्हाका दिसता गोंयांतले तमाम लोक हे टेम्पल पळोवपा खातीर हांगासर येतले. आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सुद्दां हे टेम्पल पळोवपाक येतले. कालांतरांत हे देवूळ एक युनिक टेम्पल म्हणून वळखले वतले. गोंयांत 3200 आपमजत गट आसात. ह्या गटांनी 42,000 बायलांचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन आपमजत गटाच्या वेगवेगळ्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान बँकेक 332 कोटी रुपयाचो फायदो जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडाराक ही उलाढाल 600 कोटी मेरेन व्हरपाची आसा. ताका लागून 1 लाखा वयर आपमजत गट तयार करपाचो हेतू सरकाराचो आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. देखून सगळ्या बायलांनी मुखार येवचें अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलां. त्या मार्फत सुरुवात केल्या या ग्रुपांनी ताका पूर्णता 20 लाख रुपयापर्यंत लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी हे जवळपास फक्त 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचे ग्रुप घेता आणि ग्रुप ते आमच्या महिला भगिनीक दिता. हे काम आज खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 42,000 महिला या ग्रुपाकडे अटॅच असतात. आणि तुम्ही जर पळयशात त्यांचा टर्नओव्हर आणि बँक लिंकेज हे कितल्यापर्यंत असू शकता. 342 कोटी रुपया त्यांचो आयचो टर्नओव्हर हा. 342 कोटी. हांवें गोंयांतल्या सांगता, हांव भायले सांगना. हांवें काल फिगर घेतला
म्हणून हांव उलयतां. त्यांचो सगळ्यांचो टर्नओव्हर जो आसा बँके कडेन घेवप दिवप आतां पर्यंत तांच्यांनी बिझनेस 342 कोटी रुपयाचो केल्लो आसा. बँके कडेन पयशे घेवप दिवप आमकां हो आंकडो जवळपास 600 कोटीचेर व्हरपाचो आसा. आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आंकडो हो जवळपास 6,000चेर व्हरपाचो आसा आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या महिलांचो आंकडो हो 1 लाखाचेर व्हरपाचो आसा. तुम्ही सगळी जाणां जर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जर जॉईन जाली आसत म्हणजे जवळपास 1 लाखाचेर वचूं शकता आनी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांच्या मदीं काम करपी जो आंकडो आसा हो 1 लाखाचेर जर गेलो ताचो बिझनेस हो 600 कोटीचेर पावूंक शकतलो. ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आनी ह्या ग्रुपाक म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे जेका कोणाक संपर्क करपाचे आसा तुमच्या गांवांत असलेलो विलेज ऑर्गनायझेशन खंयचे RDA कडेन रिलेटेड असलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचे हाका मुद्दामून कॉन्टॅक्ट करात. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो ना जाल्यार नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करात आनी ताका जॉईन जायात. त्या निमित्तान तुम्ही सगळी जाणां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जावपाक शकतली. वट्ट 15 वर्सांच्या काळा उपरांत मोर्जे शापोरा न्हंयेत व्हडा प्रमाणात अंदूशिणाण्यो जाल्यात. त्यो तेंबाडो मोर्जे वाठारांतल्या थळावे लोक पारंपारीक तरेन दर्यादेगेवेल्यान 10-15 मिटर उदकांत पेंवन वचून काडटात. मात शिवोले वाठारांतले कांय वेवसायीक व्हडे घेवन येतात आनी बेकायदेशीर पद्दतीन शिणाण्यो काडून व्हरतात. ह्या सगळ्या बेकायदेशीर प्रकाराचो आमी विरोध करतात. हाका लागून सरकारान हाचेर योग्य ती दखल घेवची. पारंपारीक तरेन दर्यादेगेर येवन शिणाण्यो काडून व्हेल्यार आमची कसलीच हरकत ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. हे आमचो मरे धंदो पारंपारीक वर्सां ह्या लोकांनी आपले आयुष्य सोपयल्ले आहा ह्या दर्यात कळ्ळें. आनी ह्या लोकांक आमी आमचे वेगळे हे मानीत ना. हे लोक आमचे आता तेंचो डिमांड कितें आसा आमी तुमकां मानूंक ना. तांचे डिमांड कितें आसा आतां ते म्हणटा बुडोवन काडपाचे उडयेनी ना जायना ट्राय करपाची केन्नाच तशें बुडोवंक ना. आणि खूप वर्षांनी ऍक्च्युली पडला. ऍक्च्युली हे देवाचे उपकार कारण गेली 6-7 वर्सां काय शिराणी पडोंक नासलेली. ह्या वर्सा ज्या पद्दतीन पडला आज लोकांक ती खावपाक गावताली. मोरजेची शिराणी म्हटली की आख्या गोंयभर फेमस जाला. कितें आमच्या भुरग्यांनी एक युनिटी करून ह्या फावटी जेन्ना जानेवारीन बुडोवंक येयलें तेन्ना बंद केलें कारण थंडेच्या दिसांनी शिणाणी भरना. दॅट इज द प्रोसिजर. पूण जितकी गरमी जाता त्या टायमार ती मासान सुबेज भरता. आनी आमच्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें की तुम्ही बुडचे कोणूय हांगा येवन बुडचे. आतां तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कोण तरी रिपोर्टर हाडलो म्हणून आमी आपयलो. कोणी कोणाचो दर्या हो सगळ्यांचो. पूण भानगड कशी जाता तुम्ही होडयेनी बुडटा तितून कितें जाता तांकां एक प्लस पॉयंट जाता. हे आमचे भुरगे देगेकच्यान पिवन वयता. जो स्टॅमिना आनी दम लागता तितको उरना. ते कितें करतात काल अशें तेंचें म्हणणें की काल तेंच्यांनी जे फातर आसात ते शिणाणे पडटात तेच जर तुम्ही हांगाले फातर येयले जाल्यार फुडल्या वर्सा परत पडचे ना. सो हांवें आतां तेंकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमच्या भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट केला की बाबा कितें आहा ते बरे भशेन उलोवन ते सेटल करा. कारण 5 दिसाच्या शिणाण्या खातीर झगडी करून कांय अर्थ ना. आनी कशें आसा आयज शिणाणी पडली म्हणून फुडल्या वर्सा पडटली अशी गॅरंटी ना. आमी खंयच्याच भुरग्यांक आमचें एक बरें की आमच्या मोरजेंतल्या भुरग्यांक कोणाकूच सांगूं ना की बुडो नाका. सगळ्यांनी बुडचे. पूण तेंचें एकूच म्हणलें की देगेक येवन पिवन वचोन ते तुमी काडचे. तुमी आख्खो दीस बुडा. तुमकां जर पेंवपाक जाता जाल्यार आख्खो दीस बुडोवन तुमी आख्खो दीस काडचे उदकाचे. सो आयज ह्या बारीकशा गोश्टी वयल्यान आयज सकाळच्यान एक्चुअली काल पळयलें लायक 150-200 भुरगे बुडटाले. 200 घरांतले आनी तेंच्यांनी जर कोणाक दिल्यार तेंचे सगळे खावपा सारकें जालें. आयज तेंच्यांनी बुडोवंक ना कारण सगळेच जाण वयर उरले. हांव म्हणटा की ते खूब जाणटे आहात शिवोलच्यान ते लोक बुडटाले पयलींच्यान. हेजो अर्थ असो न्हू की तुमकां जाय तशेंच जातलें आनी जे भाशा ज्या पद्दतीन उलयतात तशी ना. सो हांवें आमच्या हेंकाय सांगलां की तो शिवोलचो आपूण मोरजेचो असो कांय ना विशय. दर्यान कोणूय येवन बुडचो. पूण तेंचें एक हें म्हणणें आसा की देगेकच्यान बुडचे होडये घेवन बुडचे न्हू. कारण होडयेन कितें जाता ते फातर घेवपाक तांकां इजी पडटा. ते उखलतात फातर आनी ते ब्लॉक घेवन चल्ले. सो हे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काल तरी ते बुडले. तरी आसतना तेंच्यांनी नाका म्हटलेलें तरी ते काल बुडले आनी तेंच्यांनी ते चडशे फातर तशेंच घेवन गेले. जर ते फातर तशें व्हरपाक जाय जाल्यार फुडें जर शिणाणी पडटली जाल्यार ती मातयेक पडची ना. त्या पद्दतीन ती पडपाची ना. सो आतां तेंच्यांनी एक बारीक मिटींग घेता म्हटलें आनी तेंच्या भितर ते रिजॉल्व करता म्हणून सांगलां. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपाक.